शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मायनिंग डंप धोरणाक मान्यताय मेळ्ळ्या। मायनिंग डंपांतल्यान सरकाराक 200 कोटी रुपयाचो महसूल मेळटलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिल्या। डंप पॉलिसी खातीर अप्रुवल दिला सो दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द मायनिंग डंप्स। हितून दोन आसा, एक अर्सवाइल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर आनी दोज वर इन देयर प्रायवेट लँड्स एंड दोज वर नॉट इन द प्रायवेट लँड्स ताच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी। पण डंप पॉलिसी आयच्या कडेन ऑक्शन डंप पॉलिसी हे सारखे अर्सवाइल लीज होल्डर्स पयलीं पे केल्ले आसा इन देयर ओन लँड तेंच्यानी डंप्स करतात एंड फॉर देम वी आर रेडी टू गिविंग देयर एरिक दॅट इज वन। आणि डंप पॉलिसी आम्ही ऑप्शन करताना ई ऑप्शन पॉलिसी म्हणजे डंप पॉलिसी तितून आम्ही बरेचसे चेंजेस केले। कोणूय आता येऊन कोर्ट करू शकता, इधर ही शुड बी द एक्सपोर्टर, ही शुड बी द लीज होल्डर, ही कॅन ओनली कोर्ट। पहिली कितें आसतालें कोणूय कोर्ट करतालो आनी सगळे ब्लॉक करून दवरतालो, ते काढून उडयला आणि आमी ही जे कन्वर्जन चार्ज भरला तेका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी। आतापर्यंत आमच्याकडे 10 ते 12 एप्लिकेशन आहेत। अप्रॉक्सिमेटली जर तसो पळोवंक वचत जाल्यार इट इज मोर दॅन 20 मिलियन, बट एट प्रेझेंट होल जर धरीत जाल्यार इट इज 10 मिलियन पर्यंत जरी होल जातो डायरेक्टली काय अर्सवाइल लीज होल्डराकडे पयशे सरकार घेवपाचे आसतना ना, आमी खंयच्याच अर्सवाइल लीज होल्डराकडे पयशे येवपाचे आसना, खंयचीच माझ्या अनलेस अँड ताजो हिशोब सगळो क्लियर आसा त्या खातीर थोडक्यात सांगपाचें जाता। That release been mining एका थोडीशी एक्सटेंशन जरा थोडी एप्लिकेशन पेंडिंग आशिल्ली आमच्याकडे। किती वेळा लागली एक्सपेक्टेशन डंप अप्रॉक्सिमेटली 200 crores। सो पर टनाचे तेने चार्जेस असतात लाइक ई ऑप्शन they want to pay the royalty charges, royalty charges and we will take the premium. We have not decided, we have put in the cabinet, we are not giving the free of cost, but we are not fixed at present what the premium is, but we are fixing the premium to them. Minimum at present at least more than 200 crores. IBM price प्रमाणे. So they can lift it. आणि किती सांगणार? Okay. गव्हर्नमेंटान प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज अंडर ट्रस्ट हे एस्टॅब्लिश करपाची थारायल्या सावथ